मंगळारा सकाळी शिरदोनच्या कालूस आल्फान्सो हांच्या घरांत चोरी जाली। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण चोरांनी पयलीं घरधन्याचेर हल्लो करपाचो यत्न केलो। फाटले दार फोडून घरांत शिरून तांणी सगळीं भांगरां तशेंच पयशे फारायले। हे घडणुके विशीं घरधन्यान आक्षे पुलिशेन कागाळ दाखल केल्या। घरांत चोरी केल्लो चोर शिरदोना वाठारांतलोच आसून ताका पुलिशेन बेगीनूच ताब्यात घेवचो अशी मागणी घरधन्यान केल्या। आयज सकाळीं म्हाका हें अशें घडलें की हांव न्हिदलोलो आसलो सकाळींचो 9 o'clock मॉर्निंग। तेन्ना सडनली आवाज येवपाक लागलो कोण देर धाडायता घम घम घम। तेन्ना पळयत जाल्यार हें देर फोडलें म्हाजें आनी तो भितर सरलो। एंट्रन्साचेंय देर फोडलें आनी काबड एक फोडून आख्खें सगळें जमनीर केलां। हांव नको तो म्हाका मर्डर करूंक येयलोलो वो चोरूंक येयलोलो पळय तो, आनी ताचें नांव जावन आसा आस्मिसांव आफोन्सो। तोय श्रीदांवचोच, तो लंडनाक आसता, तोय येयला हिंगा। पूण ताच्या मनान कसलो राग आहा तें हांव तुमकां सांगपाक नको। हेजेर जाता जाल्यार कोणें इन्क्वायरी करची आनी ह्या मनशाक बेगीनूच सांपडावन पुलिशेन कितें तरी ताका एक सजा फावो करची, इतलेंच मागता। म्हाजें सद्या कांय व्हरोंक ना, पूण काबड तेणें आख्खें फोडलां त्या प्रमाणे म्हाका दिसता ताका कितें तरी चोरूंक येयलोलो, ताका तें कांय मेळोंक ना म्हाजें चोरपाक। आनी एंट्रन्साचें देर फोडलां आनी हें केलां, म्हाजें डॅमेज करून उडयलां तेणें। मुठोन म्हणून फाटल्यान येयला, भितर सरला, वयर म्हाज्या बेडरुमान गेलो। तो बेडरुमान येवच्या पयलो हांव वयल्यान सिडी घालून देंवलो बेलकानींतल्यान। तेन्ना तो बेडरुमान हांव मेळोंक ना म्हणून तो पत्तो रिटर्न भायर येयला। पूण तेजो प्लॅनिंग दिसता तो मर्डर करचो वो चोरी करची हांव नको, तें फुडल्या पुलिसान चवकशी करची।